एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय गाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आम्ही रेडी झालो वचपाक. शिव म्हणटा म्हाका शूज घाल खंय. म्हाका हांगा शूज घालपाक जायना. ताका तुमकां शिव म्हाका हेल्प करता शूज घालपाक. हे पळयात. निशिनाथ कितें म्हणटा? हाय म्हणटा रे. हाय. शूज घाल म्हणटा. हाय म्हणजे चप्पल घालता म्हटलें ना. शूज घाल खंय. केन्ना घालतले? मग घालपाक जायना न्ही ते. बँड करपाक जायना न्ही. ताका लागून आपूण घालता म्हापा आलो. कितें रे? सो आमी रेडी जालो वचपाक सालिगांव. सालिगांव आयज आसा ट्युजडे हेरिटेज मार्केट. खूब तेंप जालो वचोंक ना. लास्ट केन्ना गेल्ली आमी? पावसांत गेले न्ही. पावसांत केन्ना गेल्ली आमी वचूंकूच ना. आनी म्हाका न्ही निनोश्का आनी तेंचे कोण इंचार्ज आहा पळय एमिरा म्हाका मॅसेज करताले यो यो म्हणून. की हांव वचूंकूच ना. आनी शिव आसूंक जाय न्ही वयता जाल्यार. शिव आसता वचूंक बरें पडटा. सो आयज म्हटलें वचून येवया. आनी वचूंक मेळचें ना. आनी समर न्यू सिजन थंयसर बरें तेंचें हें आसता. आनी इस्टर जावन गेल्लें आसा आनी इस्टर स्पेशलचें कितें आसा खंय. सो म्हटलें वचून येवया. जस्ट आमकां लागींच तें सालिगांव. तुमी चिंतनाका की आतां नवो म्हणूं लागला भोंवता ना. जस्ट लागीं आसा आमकां तें. 44 किलोमीटर. कितें 44 किलोमिटर खंय. कितें शिना किलोमिटर आमच्या घरच्यान 6-7 किलोमिटर. सो म्हटलें मम्मीन तें पळोवंक ना. मम्मीन बसला न्हिदलेली उठ म्हटलें. मातशें आड पडलेली आमी. 5 स्टार्ट तें. तुमकां मागीर थंय सगळें सांगता टायमींग कितें आसा मागीर केन्ना पर्यंत आसा हें सालिगांव म्हणजे ट्युजडे मार्केट. फक्त ट्युजडे आसता. सदां आसता हें. एवरी ट्युजडे आसता. सो तुमकां मागीर थंय वचून अपडेट दिता हांव. सो मम्मीन हें पळोवंक ना. सो म्हटलें तिका व्हरया. ती मातशी एन्जॉय करतली. सो म्हटलें आतां 5 स्टार्ट तें 5 ते 8 पर्यंत. सो जस्ट आमी रेडी जाल्ला भायर सरपाक. सो अशें आतां आयज कांय इव्हेंट ना म्हटलें वचून येवया. असा यायला एक येला कोण खंय सालिगांव वता खंय पण आकाश गेला. सो म्हटलें आमी वचून येवया आनी एक व्हिडिओ काडया म्हटलें मागीर आनी वचूंक मेळचें ना परत हय का न्ही ताका लागून. ओके चला भायर सरता. आमी रेडी जाला भायर सरता. चला सालिगांव पावली आमी. पण तो रस्तोच बंद आहा. फाटले अशें असो म्हणटा हें लोंक दिसता. सेम पावतले न्ही. हां काम चालू आहा रस्त्याची ताका लागून सगळें हांगासर पळयात केबलींग कितें घालता हांगासर. सगळें अशें तोडफोड जाला. आतां हें पावसा पयलीं कंप्लीट जावंक जाय अशें ना. हय सावकाश. तो आनी ऑमलेट ड्रेस घेवन वयता. तो पळयात ऑमलेट ड्रेस घेवन वयता. आमी शिवराताक म्हटलें सावकाश चल. तेजे ऑमलेट आनी पाव एक कडेन जातले आनी तो एक कडेन जातलो मागीर. सो जस्ट पावली आमी. अजून टायम जावंक ना. म्हणजे अजून लोक सगळे येतात. सो पार्किंग मेवळें हांगासर. पार्किंग मेळपाक खूब मुश्कील पण मेवळें एक रस्ता. झाडां माडा पोरां दवरनाका. नाल्ल बीन पडात. हय गॅस्टाक मेळयता. स्पेशल गॅस्ट आमचो रोहीत येयलो. हांगा धांव तूं. हो आमचो स्पेशल गॅस्ट रोहीत आनी तेजी वायफ भितर आसतली निनोश्का. तुमी एका पयलीं आसतले आमगेर येयल्ले आसा. सो म्हटलें आईक स्पेशल घेवन यो खंय. म्हणून आईक आयज घेवन येयला आई. कितें म्हणटा रोहीत कसो खूब दिसांनी मेळटा. निनोश्का येयल्या पळय आमकां पळोवन धांवून येयले बापडे. घे कॅमेरामॅन पकडो. निनोश्का कितें म्हणटा? हांवें तुका पयलीं मॅसेज केल्ले. निनोश्काने सापूत ना म्हटलें रोहिताक मॅसेज करया येवया म्हणून. हांवें न्हिदलेलें खंय काल. कशें मम्मी डॅडी सगळीं बरी न्ही. आनी जावं ना न्ही सर ना तुजें खंय नांव लिपता वयता रोहितांकर म्हणटा. आतां तुमी उलय मरे घरा कडेन रेडी जावन बसला. रोहिताक मागूंक जाय खंय. कितें उलयता म्हणून ना रोहिता कडेन. चल उलय. चल या न्ही. सो मार्केट न्ही भरलेलें आसा. सो तुमकां एक एक स्टॉल दाखयता हांव. आयच्या मार्केटान कितें कितें आहा तें तशें तुमकां दाखयता हांव. ओके स्टार्ट आमी थंयच्यान करया न्ही. ओके स्टार्ट हांगच्यान करया. हांगच्यान. सो तुमकां दाखयता हांव भायल्यान. ओके आनी हांव लोकेशन घालतलें डिस्क्रिप्शनाक. तुमी येवं शकता. सो हें पळयात थंय आसा चर्च खंय वयता फुडें. आनी हें पळयात सो सालिगांव इन्स्टिट्यूट. जेन्ना जुनान बी आसता हें जुनान जेन्ना आसता न्ही पावसान तेन्ना तें भितर आसता मार्केट. सो आतां भायर मजा येता न्हू शिनात. भायर खूब मजा येता. सो अशें आहा तें हें पळयात. आनी हांगासर हो मार्केट हें पळयात. चल यो. निनोश्का म्हणटाले लास्ट ट्युजडे म्हणजे फाटीं म्हणजे लास्ट ट्युजडे बीन न्ही खूब लोक येयल्लो खंय. आनी चडशीं न्ही निरो लोकांक खूब गेले खंय. तर आयज शिनात कित्याक लागून येयला हेकाच लागून येयला निरो व्हरपाक.
मेळटा काय ना खबर ना म्हाका दिसना हांगा निरो हार्डली म्हाका असं 1-2 बाटली आसा तो शिव ताका पयलीं अटॅक कर तूं तुका मेळचें ना मागीर कळ्ळें सो स्टार्ट करूया न्ही सो हांगच्यान स्टार्ट करता हांगच्यान स्टार्ट करूया आमी सो हाय सो हांगासर सगळे लोकल म्हणटा पळय तशें आसा एक चवळी न्ही गो हांव विसरलें आंटी चवळी न्ही सांदे सॉरी हां सांदे आनी सगळे लोकल सो दाखयता तुमकां हांगा कितें कितें आहा तें हें पळयात जाम आसा जाम चिटकी मागीर वांगी आनी हें कितें आतां फेसबुकार ना युट्यूब युट्यूबचे मार्केट युट्यूब सो हांगासर मँगोज बीन आसा आनी कच्चे मँगोय आसा हांगासर हे पळयात आनी चिकू आसा हे सगळे तेंचे लोकल आसा अशे लोकल तुमी हाडून सेल करता आनी हेंय आसा हे पळय स्वीट पोटेटो आसा आनी ते मँगो गोटाचे मँगो न्ही ते गोटा सांसव बी करता पळय तसले मँगो हे सो पयलीं दाखयता मागीर आमी शॉपिंग करया हां या ओके सो नेक्स्ट आसा हांगासर पळयात भेणे सामके फ्रेश आहा पळय भेणे मागीर उकडे तांदूळ आमटाण मागीर तुजें हें रागी न्हू रागी हे लोकल पळयात हे हांगाय उकडे तांदूळ बीन कितें निरो बिरो घेता हांव मुगे न्ही आसली न्ही ओके सो स्टॉकान खूब आसा खंय निरो टेंशन ना पळय हांगा बरयला ओके हे सगळे लोकल आहा म्हणजे अशे घरान लायलेले आनी तेमी काडून न्ही विकतात कळ्ळें न्ही इतले फ्रेश आसता हांचे हे पळय आनी हांगासर सगळे प्लांट्स बीन आसा दाखयचे बारीक बारीक हे गंजन न्ही गंजन आबोली प्युअर न्ही गोंयचे हांगाय आसा हे पळयात शेवंती म्हणटाय न्ही का शेवंती 2 कलर हा पिंक आनी एक मरून टायप कलर लास्ट टायम दाखयलेले हांवें सगळे न्ही ते हँडमेड ती करता ती इयरिंग्स आनी ती कितें आहा पळयात काय घेव हेअरबँड आनी हे पळयात हे सगळे हँडमेड हा उलन बरें हा न्ही यस 2 कलर आनी हांगासर पळयात कानाचे हे सगळे उलन कानाचे हांव थंय पळय सगळी चेडवांनी आहा न्ही फ्रॉक बरें केला हाय कितें कितें आहा सांग आमकां सगळे गांवठी मूग आनी कितें हे कितें मेरुल्ले शेतान तुमी लायता न्ही आनी हे अळसांदे उकडे तांदूळ चवळी आनी गरम मसाला आनी हांगासर पळया होममेड हा प्रॉन्स बालचां बी सगळें आसा आनी तेंडली पिकल आसा आनी बिमली पिकल आसा आनी हे आसा विनेगर कोकोनट ऑयल आनी हें आमटाण न्ही आमटाण सो हें सगळें आसा थंय लोकल आनी तुजें आनी हांगा हें आसा कांदे हे पळयात सगळे गांवठी हे पळयात भेणे वाल मिरसांगो वांगी बरी हा न्ही आनी हांगासर सगळे घरच्यान ती करून हाडटा हे कालवाचे ऑयस्टर कालवाचे सुके दाखय न्ही दाखयला आमी हय हे आसा कालवाचे पळयात कालवाचे आसा बरे मोठे आहा कालवा चिकन शाकोती येस घरगुती हांगा सामकें आनी आसा मँगो सांसव वयर आनी हांगा आसा शिवाचे ऑल टायम फेवरेट चाव शिव आतां चाव पिना थँक्यू आं आनी कितें आसा लास्ट टाइम थँक्यू थँक्यू तुमचें ब्लेसिंग आसा सो हांगासर दाखयता तुमकां कितें कितें आहा तें स्वीट पोटेटो ब्रावनीज हांवें ब्रावनीज आयकला खूब पण स्वीट पोटेटो ब्रावनीज केन्नाच आयकोंक ना आनी सामकें हेल्दी न्ही ना हय आनी हांगा कितें जवार बिस्किट्स जवारचे न्ही ओके हे पळय जवार बिस्किट्स आनी रागी ओट्स रेझीन कुकीज आहा रागीचे आनी हांगासर आसा मेसबन कॅश्यू सो हांगासर न्ही सामोसा चिकन लॉलीपॉप आनी कितें आंटी बीफ आनी चिकन वेज आनी चिकन आनी कितें अप्पम आनी चटणी येस
असं न्ही बार्बेक्यू सेक्शन आसा जस्ट चालू आतांच स्टार्ट केला आनी हांगासर पळयात केक आनी हें आहा सँडवीच बीन सो हांगासर न्ही होममेड आयस्क्रीम आसा हे पळयात जॅकफ्रूट जांबूल मँगो आनी चिकू सो ट्राय करया मागीर आयस्क्रीम येता मागीर ओके सो हांगासर सगळे येस येस ओके 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 थँक्यू आं सो हांगा सगळे क्ले पॉट हे पळयात बरें केला हांगासर आमकां मेळ्ळा आमची युट्यूब फॅमिली नांव सांग पयलीं वेरोनिका कलंगूट Or maybe I saw you the last time I was here. चपानी म्हटलं आयज आमचे व्हिडिओ पळोवन ती हांगा येयली मार्केटान सो बरी एन्जॉय एन्जॉय न्हू तुमी एन्जॉय करूंक जाता तुमकां व्हडलें म्हाका तुमकां लागून हांव व्हिडिओ केला काडटा न्ही तुमी एन्जॉय जावंक जाय आता लेटेस्ट व्हिडिओ पळयला तुझं फोटोशूट व्हेरी नाईस ऑल द बेस्ट Vietnam. Yeah, Vietnamese and Thai sticky rice. ओके Orange कॅन यू ओपन दीस Yeah, sure. सांगा न्ही सामके डिफरंटूच आहा प्रॉन्स पळय जशे Vietnamese. विएटनामीज प्रॉन्स खंय स्प्रिंग रोल येस 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 या आनी वॉट इज दीस These are sauces. We serve it with two dipping Ah, sauce. okay. Sauces. This is like Nok Mam dipping sauce and this is peanut butter dipping. पिनाय जेवणा ते सर्व करता खंय ते सांगा सगळे हो करेला इज करेला न्हू हे सर्व इयरिंग्स आणि इयरिंग्स प्रिझर्व करून आय मेड इयरिंग इयरिंग केला करेलाचे हो आणि चिली पळय चिली इयरिंग वाव समथींग डिफरंट आं बरें केला पळयात आता मागीर पेमेंटाक तो वयता तो पेमेंट करता हांव इमी पेमेंटाकच न्ही आमी शॉपिंग करपाचें तो अंकल आमी शॉपिंग करपाचें आनी हेंच्यांनी पेमेंट दिवपाचें माहिती न्ही आनी शॉपिंग कर पेमेंट दितलो हॅलो सांग कितें कितें आहा Beef roast, बीफ रोस्ट barbecue chicken, बार्बिक्यू chicken, चिकन Subway bread, chicken चिकन चिकन न्हू veg. वेज आनी This is chicken burger. चिकन बर्गर Tea, coffee. टी कॉफी आनी सगळें तुवें केलां सारकें ओके थँक्यू आं हांगासर सगळें चिकन स्टीक मागीर हांगा हॉट क्रॉस कितें बन्स हॉट क्रॉस बन्स आनी प्रॉन्स रिसॉयस बीफ पॅटीस आनी सॉसेज ब्रेड आनी हे कितें म्हटलें सरपोतेल सॉसेज ब्रेड सॉसेज सांगला हांवें चिकन स्टीक हय स्टेक एंड बीफ स्टेक बीफ स्टीक ओके ओके चल थँक्यू आं आंटी कसलें ड्रिंक करता तूं हांव घटा तूं कशें आसा कसलें निरो खूब तेंपानी येयली हांव येवया म्हटलें हय 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 आतां समराक स्पेशल वॉटरमेलन निरो एंड वॉटरमेलन मॉकटेल हा वय एक ट्राय मारया मागीर शिनात येता मागीर निरो हाडूंक जाय आनी हें कोणतें आतां हे स्पेशल न्ही गे आनी समरा निरो पिना कितें पितले निरो आनी उर्रा काम आ वय अमिरा करता खबर ना Elmira. ते न्ही ना पळयता दाखयता हे सगळें होममेड आं ते करता घराडे कॅन्डल्स हे पळयात अशे कॅन्डल्स बीन सो हांगा आसा सगळे इस्टर एग्स हे पळयात बरें गेला न्ही हय हॅलो सो वॉट इज दीस So this is the Japanese style crepes. जपानीज स्टायल क्रेप्स ओके And today I brought 3 flavors. ओके Yuzu cheese, custard and matcha latte. ओके माचा लाटे कस्टर्ड अँड युजू चीज Yuzu is a Japanese citrus. It's a kind of lemon. लेमन Yeah. येस That, येस that flavor. So Okay. it's really different flavor. डिफरंट फ्लेवर येस No, just directly you see it. Yeah. Peel these plastic. okay, and plastic. eat it. that you eat so we'll try after the one हे सगळे हँडमेड आयटम ओके मॅक्रमे आणि क्रोशे क्रोशे मॅक्रमे हांव करता Okay. दिस इज मॅक्रमे हां ऑल दीज आर मॅक्रमे दिस इज क्रोशे इज डन बाय शीना करता शिना करता आणि येसं तू करता हे हांव करता हांव करता Nicely- बरें केला आणि हांगा पळय इयरिंग पळय दीज आर या सीड्स सीड्स Seeds. बरं संजय बरी दिसता पळयात
काय म्हण सांगायचा होममेड ती करता सगळे ओके ती कितें आहा तुमकां दाखयता हांव लायनीन दाखयता हे सगळे होममेड प्रॉन्स करी मसाला काफ्रेल पावडर सरपोतेल मसाला फिश करी मसाला मागीर शाकुती मसाला आसा आंबोटीक मसाला तिसऱ्यो मसाला आसा पळयात आनी विंदालो हे पळयात विंदालो मसाला जिरम मिरम पावडर हे पळय हांगा हय आनी गोवन रोस्ट मसाला आणि क्रॅब शेक शेक आणि हांगासर आसा हें पिकल न्ही पारा पारा म्हणटा तें मॅक्रल पारा प्रॉन्स बालचा बोंबील पिकल प्रॉन्स मोलो आणि पोक पिकल ओके आणि आपले चोरिसो आसा आणि हे सगळे लायम पिकल तेंडली ब्रिंजल पिकल आहा पळय स्टफ मँगोज रॉ मँगोज आणि हे कितें ओके हे मसाला बोंबील मसाला बोंबील फ्राय हय सगळ्यात ती करता घराडे होममेड आसा नाईस थँक्स तुमकां नंबर कितें आसा सो हे पळयात नंबर तुमकां कितें मसाला बी ऑर्डर बी करूंक जाय जाल्यार हो कॉन्टॅक्ट नंबर ओके तुमी ताका कॉल करूं शकता ओके सो हे सगळे न्ही पिकल्स आनी जॅम आसा आनी ते होममेड प्रिझर्वेटीव बीन कांय ना हांगासर सो दाखयता तुमकां हे पळयात हांगासर रॉ टर्मरीक जिंजर एंड चिली चटणी पळय प्रिझर्वेटीव बीन कांय ना खंय आनी कलर बिलर कांय तेंच्यांनी यूज करूंक ना प्रॉन्स पिकल बीन सगळे हे पळय Whatever you will find, it's all natural. ऑल नॅचरल Everything. एवरीथींग Everything is prepared by. गुड गुड बरें आहा बरें आहा आनी हांगासर Some homemade panjiri also. पंजिरी Yes. होममेड This is made in pure desi ghee. देसी घी There's no sugar in it, no gluten in it. गुड व्हेरी हेल्दी Very healthy and it's loaded with dry fruits. ड्राय फ्रुट्स Basically, loads and loads of dry. ड्राय फ्रुट्स आणि हे कितें What is that chicken pakora? चिकन पकोडा The Himachali style, and that's ulta halwa. That's ulta halwa. उलटा हलवा It's sattu laddu. सत्तू लड्डू Yeah, which is very good in summer and higher Okay. protein and good to be consumed in this season. ओके And this is sesame seed and jaggery. तिल गुड लाडू सो सगळे होममेड Homemade, yeah. ओके We have a small unit and we make on this product. तुमकां दाखयता हांव अशें आसता ते लाडू पळयात ओके आनी सामके हेल्दी आं शुगर आनी जॅगरी बीन तेणे यूज करनात जस्ट डेट्स खजुरानूच तुम्ही टेस्ट करणार हय, and then you taste the sattu laddu. सत्तू लड्डू बरा नाचणीची शेवई. फर्स्ट टाइम ऐकलंय मी नाचणीचे पोहे Yeah, it's a like पण plain flattened poha. पोहा So we तर मला काय करायचं नंतर you can have it with milk. Or you can make regular. How do you make rice poha? सेम सेम We have ragi parmesan, jawar हां parmesan. रागी शेवया बी आहा पण आणि ज्वारीचे शेवया आहा ओके आणि हे कितें चिवडा आहे मिक्स millet. चिवडा मिक्स चिवडा मिक्स मिलेट चिवडा आहे. मिक्स Mixed मिलेट millet. मिक्स मिलेट सो हांगासर सगळें होममेड राईट वॉट इज दॅट प्लीज टेल अस So these are bread pudding with vanilla beans. ओके natural ब्रेड पुडिंग Yeah. ओके These are sugar cookies. for शुगर Easter. कुकीज ईस्टर Yeah. ओके Like shortbreads. हां And these are brownies, chocolate brownies with a marzipan. अरे काय Carrots. करते Yeah. एक पॉइंट That is Very just some sunny. decor. Yeah. I would egg. Nice. Okay. And these are chocolate sandwich cookies. Chocolate sandwich cookies. Yeah. बरं न्ही 2 chocolate cookies and some chocolate in between. इन बिटवीन Yeah. ओके आणि हांगासर पळयात आता इस्टर जाल्लेले आसा हे पळयात बरं न्ही कुकीज नो निनेशका कडेन निनेशका सामके हेल्दी कसले केक खबर आहा रागी चॉकलेट केक करते पळयात रागीचे नो शुगर नो मैदा सामके हेल्दी रागी केक हे पळयात ओके आणि कितें आहा निनेशका चिकन समोसा आहा आणि कॅरेट केक. कॅरेट केक सगळें ते घरा करता ते हांगा सगळें आनी आमी घरात करून हाडटा लेमन ग्रास अँड रोज ब्लॅक टी. हां हे मारी आं शिवाय च्या सोडले होम ग्रोन लेमन ग्रास. होम ग्रो हे म्हणून बरें न्ही हय सो इतलें आणि लेमनेड हा. लेमनेड आहा पिवया मागीर ओके थँक्यू rupees, and she's going to teach us to make a clay bunny and clay hot cross buns. All right, and सो आमी घेतला हांगा सामोसा निनशकाचे चिकन सामोसा बरें न्ही गे बेस्ट
Put your fucking dollar every time you're gonna be mine. चिकन पकोडा इथे हिमाचली चिकन पकोडा जो म्हटलं ट्राय करूया म्हटलंय पण तू बघ सांगा तू का वयता हय शिव म्हणता का एक सॉंग खंयचे म्हणता सगळे धावून वयतले खंय When I wake up in the morning and I see you there, I always whisper a little prayer. I gotta see your smooth that you get. If my time's bringing me down, you're the only one that I want, and I gotta see your smooth, and you'll always be there. I gotta know that you care. सो हांगा न्ही भुरग्यांक खेळपाकूय आसा पण पे करूंक जाय हे पळयात चड ना हे दोनूच हे ना खंय आनी हांगासर हें आहा XOX हे पळयात हांगासर न्ही भुरग्यांक बारीक बारीक गेम शो बी ना जस्ट रिच्यू गेला खेळपाक जालें रे पुरो पुरो राव थंयसर शिवनाथाचे च्या जाले आतां शिवनाथ येयला आयस्क्रीम खावपाक जेजूर टेस्ट करता खंयची टेस्टी आहा म्हाका तें सांग I had all. खंयची टेस्टी आहा And he loved all. Jamun. हे खंयचे जेजूर Jackfruit. दोन जामून दी दोन जामून दी We have necklace with जामून न्ही खाल्या खंय दिसता रियल की जामून तरी खावपूच ना न्ही ताका लागून मँगो तरी खाला ताका लागून जॅकफ्रूट तरी खाला सो थंय न्ही लोकल भाजी बीन आहा न्ही सो तिका म्हटलें मम्मी पळय म्हटलें की जाल्यार घे म्हटलें चिटकी बिटकी आसा न्ही ताका लागून Hi, been Hi. following you all. हांव हांगा आमकां एक आमचो You have युट्यूब visited Dubai, फॅमिली right? या Very nice. शिव गेलो या शी वेंट टू Yeah, take care. All the थँक best. यू व्हॉट्स युअर नेम Falcon. फॅल्कन Yeah, spreading love everywhere. थँक Do यू very good. तुमचो मोग आसूं Yes. आनी ब्लेसिंग जाय आमकां इतलेंच Yeah, आनी yeah, कांय for नाका sure, for sure. ओके थँक्यू आं या तुका कितें जाय तें म्हाका तें आबोली आवडलें गांवठी खंय आबोली आई आई हांगा यो हांगा यो आबोली घे हे पळय म्हाका न्ही खूब आवडलें आबोली आनी कशें 150 नाही गांवठी न्ही गे बरें आसा सो आईक म्हटलें एक आबोली घे बरें न्ही सो हांगासर एक शेवंती घेतला Dear ladies and gentlemen, a big round of applause. It's your gift. Alright, we have our next. हें आसा शिवनाथाचें गिफ्ट आनी हेणें काडला हातीर टॅटू हें धरप कितें मदीं कॅन्डल धरप मगे मागीर तें बरें दिसता आनी हावजी गेम आसा तें खेळून या म्हटलें म्हाका लायक हावजी खेळपाक खूब लायक म्हाका Time. Who I see you every time. And I like your style. You make me wanna cry. And I beg to see you dance just one more time. Single number 2. नंबर 2 1 and 0, 10. 1 and 0. जालें हाजे वयता आमी घरा आनी निलेशकार रोहीत सो आयज न्ही बड्डे आसा तांकां विश करता सो नांव आसा इफा बॅप्टिस्टा विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवर जयंत देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे इफा नेक्स्ट आसा सुनीता विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवर जयंत देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे सुनीता And last was Reena Dias wishing you many many happy returns of the day. God bless you with good health, happiness. देवान तुझी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवाकडे मागता. So once again happy birthday Reena Dias. Happy birthday and many blessings to you. May God, may God, please come to happy birthday. चला bye. Bye.